केपी पालिकेच्या शिगमो समितीक कडेक दवरून भाजपा कार्यकर्त्यांचेर फावर करून केप्यात शिगमो दवरला म्हणून आमदार बाबू कवळेकार सरकाराचेर बेजार आसा। अंदू केप्यां बीजेपी कार्यकर्त्यांचो लोकसेवा संघ शिगमो आयोजीत करतलो। केपेच्या नगरसेवकांचो नवयुग विकास समिती अंदू कडेक पडल्या। शिगम्याच्या एके वटेन राजकारण, मात पणजे राजधानीत शिगमोत्सवाक सुरवात जाली। पणजेकार शिगम्याचो आनंद घेतात। दुसरे वटेन केप्यांत राजकीय शिगमो चल्ला। बीजेपीन केपेच्या नगरसेवकांचे समितीक कडेक काडून बीजेपीच्या कमिटीक फुडें काडिल्ल्याची टिका आमदार कवळेकारान केल्या। गेली अनेक वर्सां नवी विकास मंच करी 3 वर्सां जेन्ना हो गव्हर्मेंट आयलो उपरांत 2012 गव्हर्मेंट आयलो उपरांत पर्रीकर जेन्ना सीएम आसलो तेन्ना सुद्दां नवी विकास मंचानच पयली वर्सा केला 2012 2013 अशेंच भाजपाचें मंडळ आयली भितर आनी आनीक एप्लिकेशन दिवप जालें आनी त्या बोर्ड जालो। तेन्ना म्युनिसिपालिटी तांकां एलाव केलो ना। तेन्ना सीएम त्या टायमाचे सीएम 2012 पर्रीकर स्वता पर्रीकर केप्यां येवन आनी म्हणपाक सीएमान तांचे सगळ्यांक उचित सांगलें ह्या वर्सा जालें तें परत जावचें ना। फुडल्या वर्सा आपूण कावन्सील आनी कन्सर्न MLA आनी एकठांय जावन करतले अशें म्हूण त्या टायमार सीएमान सांगलें। त्या उपरांत 2014 आनी 2015 दोनूय वर्सां कोड ऑफ कंडक्ट, एक वर्साक MP इलेक्शन, दुसऱ्या वर्सा जिल्हा इलेक्शन। इतलें तें जर करपा जाय आसलें जाल्यार लेटर हे कितें आमकां धाडलें 3 लेटर येयलात डायरेक्टर टुरिजमाची की मिटींग कंडक्ट करा। सेकंड मागीर परत धाडल्या तूं मिटींग ऑर्गनायझिंग कमिटी आनी तुमी चेअरपर्सन आनी सगळे येयात। प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी सावयो डायस। मार्च म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंय सुकपाक लागल्या। गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी, उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी आनी हेरांनी सत्तऱ्यांनी धारबांदोड्या वचून उदकाची पळोवणी केली। म्हादयच्या उदकाची पातळी बरीच देंवल्या। ह्या परिस्थितीत कर्नाटकान म्हादय न्हंयक बांद घाल्यार मांडवी न्हंयचेरूय संकट येतलें म्हूण ॲडव्होकेट नाडकर्णी म्हणटा। उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी आनी म्हादय केशीचेर काम करपी हेर आदोगातांक घेवन गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन म्हादय न्हंयचे सीमेर सत्तरीत आनी धारबांदोड्या वचून पळोवणी केली। उदकाची पातळी मार्च म्हयन्यांतूच खालावल्या म्हूण तांच्यांनी हुस्को उक्तायला। Even in the month of lean season, river is completely dry. The dryness of river only knows one thing, that there is a shortage of water. Okay. And if the shortage of water, please examine it in the backdrop of Karnataka wanting to construct 8 dams on that river. If 8 dams are constructed, what will happen? Okay, आणि खंयच्या स्पॉटांचेर केले? आम्ही गांजे गेले, गांजे रियर पळयलो, गांजे CWC स्टेशन पळयले, गांजे तांचे इन्स्पेक्शन पळयले, गांजे भायर आमी कॉलेम गेले, कॉलेम चलून भितर गेले, रायट अप टू द पॉइंट वेर द CWC मार्किंग वर देयर. वी गॉट डाउन इनटू द रिवर, वी वेंट इनटू द रिवर एंड सो. म्हादय ट्रिब्युनलाची सुनावणी फुडें धुकलात आसा। आतां ती 27 एप्रिलाक जातली। 27 एप्रिलाक जावपी सुनावणेक सगळ्यांत पयलीं गोंयच्या साक्षीदारांची ट्रिब्युनल जबानी घेतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। शिक्षण मंत्र्याच्या मतदारसंघात परीक्षेच्या दिसांनी रातभर नायट पार्ट्यांची धुमशाणां चलतात। पुलीस मात ओग्गी। बातमी केल्यार बीजेपीवाले रिपोर्टराक मोडून घालपाच्यो धमक्यो दितात। धमकी दिवपी बीजेपीचो खालचा वाडा हरमलचो सुनील भोसले।
मिडियान हाजेर मुख्यमंत्री आनी जो गृहमंत्रीपद सांबाळटा त्या पार्सेकराक विचारलें तो म्हणटा कायद्या फुडें सगळें सारकें, मात कारवाय आनी चवकशेचेर ठोस कांयच सांगिना. कान फुटपी आवाजात मोर्जे रातची नायट पार्ट्यांची धुमशाणां चलतात. भुरग्यांच्या अभ्यासाची वाट लागता. हे विशीं जायते कागाळी जातात, मात कारवाय जायना. पुलीस गृहमंत्र्याचे, शिक्षण मंत्री गृहमंत्रीच आनी तोच मुख्यमंत्री. मतदार संघय ताचोच. नायट पार्ट्यांचेर कारवाय सोडाच, ताची बातमी करपी रिपोर्टराक खुद्द बीजेपीचे पदाधिकारी धमकी दितात. बीजेपीच्या सुनील भोसलेन विलास आरोलकाराक मोडून घालता म्हूण सांगले. हो पत्रकारांचो आरोप. मुख्यमंत्र्याची जाप आयकयात. तो गटाध्यक्ष सुनील भोसले म्हणून तांणी रिपोर्टराक धमकी दिली आनी पुलीस कंप्लेनूय जाल्या तेजेर. गटाध्यक्ष असो, मंडल अध्यक्ष असो, जिल्हा अध्यक्ष असो, नाल्यार प्रदेश अध्यक्ष असो, नाल्यार राष्ट्रीय अध्यक्ष असो, आमचे खातीर आमच्या सरकाराक कायद्या समोर सगळे समान. कंप्लेंट दिली म्हणजे सोंपलें न्ही. कायद्या फुडें सगळे समान खरे, मात कारवाय आनी चवकशेचेर मुख्यमंत्र्यान कांयच ठोस जाप दिवंक ना. वेल्यान मांद्रे मतदारसंघात खंय नायट पार्ट्यांचे असले प्रकार घडनात. कागाळी खंय धंद्याच्या सर्तीक लागून. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एग्जामीच्या दिसांनी सद्याक रातभर म्युजीक चालू आसता आनी एज्युकेशन मिनिस्टर आसून पसून सीएम ताजेर कांयच करना अशे तरेच्यो सगळ्यो लोकांच्यो तक्रारी आसात. केन्ना केन्ना छापून येतात ह्यो गजाली. पूण ह्यो जातात, लोकांक त्रास जाता. की गांवचो एज्युकेशन मिनिस्टर आसून त्या गजाली तुजे माहिती खातीर भर धुमशाण चालू तुजे माहिती खातीर सांगतो. जास्त ह्यो कंप्लेंट ह्यो कश्यो जातात जाणा. म्हजो रेस्टॉरंट हांगा आसा, कुशिकचो रेस्टॉरंट हांगा आसा, ताच्या कडेन क्रावड जालो, म्हणजे सर्विसीचेर क्रावड जाता न्ही, क्रावड जालो की तेचें बारीक सुद्दां जरी म्युजीक असलें, हांव अपवाद आसूं शकता का कुशिकचे कंप्लेंट आसा ती कुशिकच्याची, तो म्युजीक लायले म्हणून. सीएम हांगा पेरंट्सांनी जर कंप्लेंट केल्ली आसात जाल्यार दॅट हॅज टू बी टेकन इनटू कन्सिडरेशन. बायलां डेलिगेशन घेवन पुलीस स्टेशनाचेर गेल्यार आमची भुरग्यांक त्रास जाता, आमकां त्रास जाता, पुलीस तांच्या आयकनात. ही परिस्थिती आसा. बायलां कोण तरी कंप्लेंट करपाक गेली म्हणजे कुशिकचो जो मनीस आसा, जेका इल फिलिंग्स आसात हेच्या बिझनेसा बद्दल, तो आपले बायले कडेन 2-3 बायलांक बरोबर धाडूं शकना काय कितें. धमकी मेळ्ळे उपरांत रिपोर्टरान बीजेपीच्या सुनील भोसले आड पुलीस कागाळ केल्या. अजून कारवाय कांयच ना. दुसरे वाटेन मोर्जेच्या नायट पार्ट्यांचे बीजेपी वाले एजंट जाल्यात म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेस आरोप करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी चेतन गवस. घेऊया एक विराम.